दोनापावला एका पॉश कॉलनींतल्यान एका ल्हान पिरायेच्या चलयेचे अपहरण जाल्ल्याचें कळटा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ही अपहरणाची घडणूक काल घडल्या खंय। पणजे पुलिसेंत ह्या विशीं कागाळ नोंद जाल्या, फुडलो तपास चालू आसा। दोनापावला पॉश कॉलनींतल्यान एका ल्हान पिरायेच्या चलयेचे हे अपहरण जाल्ल्याचे उक्ताडार आयले। ही घडणूक काल घडल्या। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ही घडणूक काल घडिल्ली आसा आनी पुलिशेंत ह्या विशीं कागाळ नोंद जाल्ली आसा। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास चालू आसा। बार्देस तालुक्यांतल्या रेवोडाय गांवांत आयतारा राती एका 32 वर्साच्या तरणाट्याचेर आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान सुरी हल्लो जालो। एलिस्टर पुलिकल अशें ह्या तरणाट्याचें नांव आसा। ह्या हल्ल्यांत एलिस्टराक बरोच मार लागला। ताका उपचारा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयांत भरती केलो। आदल्या दुस्मानकायेंतल्यान हो हल्लो जाल्ल्याचें ताच्या आवयन सांगलें। सांगे तालुक्यांतल्या नेत्रावळी अभयारण्याच्या रान वाठारांत कासाक गेल्ल्या कदंबाच्या 16 कर्मचाऱ्यांक जामिनाचेर सोडून दिल्यात। इतले मजगतीं रानमंत्री विश्वजीत राणेन 16 जाणांचेर खर कारवायेचो आदेश रान खात्याक दिला। नेत्रावळी अभयारण्याच्या रान वाठारांत कासाक गेल्ल्या कदंबाच्या कर्मचाऱ्यांची जामिनाचेर सुटका जाली। ह्या 16 जाणांक 5 दीस रान खात्याच्या कार्यालयांत हाजिरी लावपाक सांगल्या। ताब्यात घेतिल्ल्या एकल्याक ह्यान आदी रानात कासाक गेल्लो तेन्ना रंगे हात धरिल्लो। रान अधिकाऱ्यांकडल्यान अटक जावपाची ताजी ही दुसरी फावट आसा। ह्या प्रकारा वयल्यान आतां गोंयभर आडती परती चर्चा सुरू आसा। इतले मजगतीं रानमंत्री विश्वजीत राणेन 16 जाणांचेर खर कारवायेचो आदेश रान खात्याक दिला। मुख्य रान संरक्षकाक तशी नोटीसूय धाडिल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलां। लाखांनी भक्तांचे श्रद्धास्थान आशिल्ली श्री लयराय देवीची होमखणाची जात्रा व्हडा उमेदीन आनी दबाज्यान मनयली। अंदू ह्या जात्रेक भक्तांची अभूतपूर्व गर्दी जाल्ली। हजारांनी भक्तांनी अग्निदिव्याचो थरार अणभवलो। आयतारा राती देवीचो कळस मंदिरा भायर सरले उपरांत होमखण पेटयले। उपरांत मध्यान रात्री धोण भक्तगणांच्या अग्निदिव्याक सुरवात जाली। लयराय माता की जय असो जय घोष करीत धोण भक्तगणांनी अग्निदिव्य केले। सोमारा फातोडे मेरेन अग्निदिव्याचो थरार चालू आशिल्लो। बेरेस्तारा मेरेन कौला मनायतले मजगती पावसाची सया आसून लेगीत जात्रा भक्तिभावान जाली। पावस लागीं पाविल्ल्यान सांतिनेज क्रिकाच्या नितळसाणेचें काम सध्या हातांत घेतलां। ताज विवांता हॉटेला कडल्या पुला पोंदा शिमिटाच्यो पोतयो आनी खडी मांडून दवरिल्ल्यान उदक वचपाक आडखळ जाताली। सोमारा ह्यो शिमिटाच्यो पोतयो आनी खडी काडून उडयली आनी उदकाक वाट मेकळी केलेली आसा। पावस लागीं पाविल्ल्यान सांतिनेज क्रिकाच्या नितळसाणेचें काम सध्या हातांत घेतिल्लें हें चित्र दिश्टी पडटा। ताज विवांता हॉटेला कडल्या पुला पोंदा शिमिटाच्यो पोतयो आनी खडी मांडून दवरिल्ल्यान थंयच्यान उदक वचपाक आडखळ जाताली। सोमारा ह्यो सगळ्यो शिमिटाच्यो पोतयो तशेंच खडी काडून उडयल्या आनी उदकाक वाट मेकळी करून सोडल्या। सोमारा बेतोडा दत्तगड काजरवाडा वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी
दाग फोंडाच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयाचेर घेराव घातलो. फाटल्या 8 दिसां सावन ह्या वाठारांत उदकाची पुरवण बंद आसा. देखून सांज मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जावंक ना जाल्यार घागर मोर्चा व्हरपाची शिटकावणी थळाव्या लोकांनी दिली. त्या उपरांत सांज मेरेन उदकाचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें आश्वासन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तांकां आश्वासन दिलें. आयतारा राती दाडाची वाडी धारगळ जाल्ल्या अपघातात 45 वर्सां पिरायेच्या देविदास चंद्रकांत कोनाडकर हाका मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात राती सुमार 10 वरांचेर जालो. देविदास हो टॅक्सी धनी आशिल्लो. तो नागझर सावन स्कुटरीन आपल्या घरा परतना फाटसून ताका अनवळख्या मनशान हाडून गाडी मारली आनी तो पळून गेलो. देविदासाक हॉस्पिटलांत व्हरतना मरण आयलें. ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे गोमेकांत धाडली. फुडलो तपास हाचो चालू आसा. वाळपय शारांतल्या भुरग्यांक उर्बा दिवपा खातीर गोंय फुटबॉल उदरगत महामंडळान फुटबॉल लिगाचें आयोजन केलां. ह्या फुटबॉल लिगाच्या उक्तावण सुवाळ्याक युनिटी हायस्कुलाचे अध्यक्ष आल्ताफ आगा हाजीर आशिल्ले. वाळपय शारांतले भुरगे खेळा मळार फुडें येवचे ह्या खातीर ही लीग खूब फायदेशीर थारतली अशें आगान म्हटलें. आयतारा राती वाळपय वादळी वाऱ्या सयत पावस झडिल्ल्यान पालिका मैदाना लागसार आंब्याचें झाड कोसळ्ळें. ताका लागून येरादारीची बरीच कोंडी जाली. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी येवन झाड कातरून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो. आयतारा सांजे वाळपय वाठारांत भरपूर प्रमाणात पावस पडलो. त्याच बरोबर गोंयच्या कांय भागांनी मातसो पावस शिणशिणलो. पूण आयतारा राती वाळपय वादळी वाऱ्या सयत पावस पडिल्ल्यान थंय पालिका मैदाना लागसार एक व्हडलें आंब्याचें झाड कोसळ्ळें आनी ताका लागून येरादारीची बरीच कोंडी जाली. येरादारी थंय आडखून पडिल्ली. उजो पालोवपी दळाच्या जवानांनी येवन हें झाड कातरून रस्तो येरादारी खातीर मेकळो केलो आनी लोकांक वाट दिली. दाबे सत्तरीच्या श्री सातेरी केळबाय ब्राह्मणी देवळाच्या वाठारांत थळाव्यांक 9 प्राचीन मुर्त्यो सांपडल्यो. लयराय देवीचे धोंड दर वर्सा देवळा लागसरचो वाठार नितळ करतात. अंदूच्या वर्सा ही सुवात नितळ करतना धोंडांक ह्यो वेगवेगळ्या देवांच्यो मुर्त्यो सांपडल्यो. 40 वर्सां पयलीं अश्यो कांय प्राचीन मुर्त्यो थळाव्यांक सांपडिल्ल्यो. अश्योच आनीकूय कांय मुर्त्यो सांपडपाक शकता अशें थळावे सांगतात.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आठ आमदारां आड घातिल्ल्या अपात्रता याचिकेचेर सुनावणे खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सभापती रमेश तवडकराक स्मरणपत्र बरयलां. ह्या स्मरणपत्रांतल्यान पाटकरान 6 डिसेंबर 2022च्या प्रलंबीत अपात्रता याचिकेचेर सभापतीचे लक्ष वेधून घेतलां. भाजपात प्रवेश केल्ल्या 8 आमदारां आड घातिल्ल्या अपात्रता याचिकेचेर सुनावणे खातीर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकरान सभापती रमेश तवडकर हांकां स्मरणपत्र बरयलां. आनी ह्या स्मरणपत्रांतल्यान अमित पाटकरान 6 डिसेंबर 2022च्या प्रलंबीत अपात्रता याचिकेचेर सभापतीचे लक्ष ओडलें. गोंय शालात महामंडळान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण 16 मे पासून सुरू जावपी 12वेची पुरवणी परीक्षेक आता 27 मे पासून सुरवात जातली. परीक्षेचेर परिणाम जावचो न्हय म्हणून ही परीक्षा फुडें धुकल्ल्याचे मुखार आयला. गोंय शालात महामंडळान जारी केल्ल्या आदेशा प्रमाण 16 मे पासून सुरू जावपी 12वेची पुरवणी परीक्षेक आता 27 मे पासून सुरवात जातली. जेईई, बीट सेट सारकिल्ल्या हेर बाकींच्या प्रवेश परीक्षांक लागून ह्या परीक्षेचेर परिणाम जावचो न्हय म्हणून ही परीक्षा फुडें धुकल्ल्याचें कळटा. आयतारा राती दाडाची वाडी धारगळ जाल्ल्या अपघातांत 45 वर्सां पिरायेच्या देविदास चंद्रकांत कोनाडकर हांकां मरण आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो अपघात राती सुमार 10 वरांचेर घडलो. देविदास हो टॅक्सी चालक, टॅक्सी धनी आशिल्लो. तो नागझर सावन स्कुटरीन आपल्या घरा परततना फाटसून ताका एका अनवळख्या मनशान हाडून धपको दिलो आनी तो पळून गेलो. देविदासाक हॉस्पिटलांत व्हरतानाच ताका मरण आयलें आनी ताची कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर बांबोळे गोमेकांत धाडून दिली आनी हाचो फुडलो तपास चालू आसा. बोडगेश्वर देवळांतली फंडपेटी फारायिल्ल्या चोरांक खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी अटक केल्ली. ह्या दोगांय चोरांक खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी आतां म्हापश्या पुलिसांच्या सुवाधीन केला. तांचे कडल्यान 7 लाख रोख रक्कम, 3 मोबायल फोन आनी कांय स्क्रूड्रायव्हर्स जप्त केल्यात. बोडगेश्वराच्या देवळांतली फंडपेटी फारोवन हे चोर महाराष्ट्रांत पळून गेल्ले. खोपोली हांगासर तांकां महाराष्ट्र पुलिसांनी धरले, तांकां अटक केली महाराष्ट्रांत. ह्या चौगांय चोरांक आतां खोपोली महाराष्ट्र पुलिसांनी म्हापश्या पुलिसांच्या सुवाधीन केला. तांकां म्हापश्या कस्टडी दिल्या. तांच्या कडल्यान 7 लाख रोख रक्कम तशेंच 3 मोबायल आनी कांय स्क्रूड्रायव्हर्स लेगीत जप्त केल्यात. सोमारा शिवोले मार्ना वाठारांतली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक इबाड जालें. ह्या वाठारांत पयलींच उदकाचो व्हडलो प्रश्न उप्राशिल्लो आसा. देखून थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांचेर तिडक उक्तायली. उपरांत बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवपाची मागणी थळाव्यांनी केली. हजारांनी लिटर उदक
व्हांवून गेले. सोमारा मार्ना शिवोले वाठारांतली ही घडणूक. मार्ना शिवोले वाठारांतली उदका पायपलायन फुटून हजारांनी लिटर उदक वेस्ट जाले. ह्या वाठारांत पयलींच उदकाचो उणाव आसा. देखून थळाव्यांनी भौशीक बांदकाम कार्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांचेर लेगीत तिडक उक्तायली. उपरांत बेगोबेग उदका पायपलायन दुरुस्त करून दिवपाची मागणी थंयसरच्या थळाव्यांनी केली. काल वाळपय भरपूर प्रमाणात पावस पडलो. गोंयच्या कांय वाठारांत लेगीत मातसो पावस शिणशिणलो. गोंयांत फुडले 2 दीस म्हटल्यार 14 आनी 15 तारखेक वादळी वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. वाऱ्याचो वेग 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. चडांत चड तापमान 34 ते 36 डिग्री आसपाची शक्यताय आसा. ताका लागून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वच्चे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिला. मस्काच्यो सांगो आमी भाजये खातीर वापरतात, पूण त्योच मस्काच्यो सांगो वाडून एक सांवसारीक विक्रम जालो. आके मडगांवांतलो लक्ष्मण उर्फ महेश वागळे हांकां पोरसूं लावपाचो, भाजयो रोवपाचो छंद भुरगेपणांतल्यान आसा. ह्या छंदाक लागून ताचें नांव आतां संवसारभर पावलां. वागळे हांणी लायिल्ल्या मस्काक 49 इंचाच्यो म्हटल्यार 124.46 सेंटीमीटर इतल्यो लांब सांग जाली. कृषी अधिकाऱ्याच्या पंगडान केल्ले पळोवणे उपरांत हो संवसारीक विक्रम आशिल्ल्याचें सिद्ध जालें. त्या खातीर इलायट वर्ल्ड रेकॉर्डा कडल्यान तांकां परबी दिवपी पत्र भेटयलां. पावस लागीं पाविल्ल्यान जायते कडेन आतां पूर्व पावसाचें काम सुरू जालेलें आसा. सांतिनेज क्रिकाच्या नितळसाणीचें लेगीत काम हातूंत आसा. ताज विमानता हॉटेला कडल्या पुला पोंदा शिमिटाच्यो पोतयो तशेंच खडी बीन सगळे सांचून दवरिल्ले. ते आतां उदक मेकळी करून वाट दिवन आतां हे उदका खातीर वाट मेकळी करून दिला. सांतिनेज क्रिकाच्या नितळसाणीचें काम सध्या हातीन घेतिल्लें आसा. ताज विमानता हॉटेला कडल्या पुलापोंच्यो शिमिटाच्यो पोतयो आनी खडी मांडून थंय दवरिल्ली. उदक वचपाक वाट नाशिल्ले ते आतां उदका खातीर वाट मेकळी करून दिला. सोमारा ह्यो शिमिटाच्यो पोतयो आनी खडी काडून उडयली आनी उदकाक ही वाट मेकळी केली. कुडतरेच्या शेतकऱ्यांच्या जाळ्यात व्हडा प्रमाणात नुस्तें लागलां. दर वर्सा शेतकार शेता खातीर उदक सांठोवन दवरतात. एका वटेन शेतां रोयतात आनी दुसऱ्या वटेन नुस्तें पोसतात. शेताची लुवणी जाल्या उपरांत सांठयल्लें उदक सोडून दितात आनी नुस्तें धरतात. ह्या वर्सा शेतकऱ्यांक मोठ्या प्रमाणात हांगासर नुस्तें सांपडलें. कुडतरेच्या शेतकऱ्यांक हे बंपर प्रमाणात नुस्तें लागलें. कुडतरेच्या शेतकऱ्यांच्या जाळ्यात व्हडा प्रमाणात नुस्तें लागिल्ल्यान शेतकऱ्यांनी खोस उक्तायली. दर वर्सा हे शेतकार शेता खातीर उदक सांठोवन दवरतात आनी एका वटेन शेत लेगीत लायतात. दुसऱ्या वटेन ते नुस्तें पोसतात. शेताची लुवणी जाली म्हणटकीच सांठयल्लें हें उदक सोडून दितात आनी ते जेन्ना नुस्तें भायर सरता तें नुस्तें हे शेतकार धरतात. ह्या वर्सा ह्या शेतकऱ्यांक व्हडा प्रमाणात बंपर नुस्तें लागलें.
सोमारा बेतोडा, दत्तगड, काझरवाडा वाठारांतल्या थळाव्या लोकांनी डाक फोंडाच्या भौशीक बांदकाम कार्यालयाचेर घेराव घातलो. फाटल्या 8 दिसां सावन ह्या वाठारांत उदकाची पुरवण बंद आसा. देखून सांज मेरेन हो प्रश्न सुटावो जावचो अशी तांच्यांनी मागणी केली. कोयर वेवस्थापना खातीर आदलो फंड हात लावचे बगर तसोच पडून आसा. ताका लागून कोयराच्या वेवस्थापना खातीर 2024 ते 2025 वर्सा वेगळ्या फंडाची तरतूद करूंक ना अशें पंचायत संचालकान सांगलें. ह्या विशींचें निवेदनूय खात्यान आतां जारी केलां. भायल्यान येवपी काजींक लागून गोंयच्या काजी उत्पादनाक बरोच फटको बसला. भायल्यो काजी 60 ते 70 रुपया दरात बाजारात विकली वता, जाल्यार आमच्यो ज्यो गोंयच्यो काजी आसा त्यो 115च्या दरात बाजारात विकल्यो वता. देखून भायल्यो काजी चड खपता आनी गोंयच्या शेतकाऱ्यांक लुकसाण जाता अशें कृषीरत्न एवॉर्डी हेमंत सामंताचें म्हणणें. गोंयांत शेती करपाक कामगार नाशिल्ल्यान झारखंड, बिहारच्यान कामगारांचेर अवलंबून रावचें पडटा अशी खंत कृषीरत्न एवॉर्डी हेमंत सामंत हाणें उक्तायली. जर ते लोक ना जाल्यार काजी करप शक्य ना आनी काजीचें भविश्य काळखान आसा अशें मत ताणें ह्या वेळार उक्तायलें. शिमेवादावयल्यान भारत आनी चीन हांचे संबंद तणावाचे आसा, तरीकूय चित्र मातशें वेगळें आसा. सुमार 32 वर्सां उपरांत चीन परत एकदा भारताचो सगळ्यांत चड व्यापारी भागीदार जाला. ह्या नादी अमेरिका सलग 2 वर्सां भारताचो व्हड व्यापारी भागीदार आशिल्लो. भारतीय अंतराळ उद्योगात वाड आणि विकासाचे नवे दालन म्हणून खासगी क्षेत्राक बरी संधी आशिल्ल्याचे मत इस्रोचे अध्यक्ष एस सोमनाथ हाणें व्यक्त केला. सध्या देशात अंतराळ उद्योगाची उलाढाल $2 अब्ज आसून येवपी 5 ते 10 वर्सांत ती $9 ते 10 अब्ज मेरेन व्हरपाच्या उद्दिष्टाचे मत ताणें उक्तायलां. नेस्ट ग्रुपाच्या SFO टेक्नॉलॉजीज ह्या प्रमुख कंपनीच्या कार्बन उत्सर्जन कमी करपाच्या उपक्रमाचे उद्घाटन केले उपरांत एस सोमनाथ उलयताले. भारतीय अंतराळ उद्योगात वाड आणि विकासाचे नवीन दालन म्हणून खासगी क्षेत्राक विपुल संधी, बरी संधी आसा. रायबरेली लोकसभा मतदारसंघात राहुल गांधीक प्रचाराच्या दरम्यान एक वेगळोच अणभव आयलो. लोकांनी ताका थेट लग्नाचो प्रश्न विचारलो. राहुल गांधीन लेगीत ताचेर तितल्याच सहजतेन जाप दिली. प्रचंड गर्दी जमिल्ली आणि लोक आड्डून तांकां लग्न केन्ना करतले असो प्रश्न विचारताले. हाचेर लोकांक जाप दीत आतां लग्न करचेच पडटले अशें राहुल गांधीन थंयच्या लोकांक उतर दिलें.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.